सर आणि एक दुसरो म्हणल्यार ह्या दिसांनी बाबूच्या आनी प्रवीणाच्या भितर वाद पेटला, तुमी उलयला तेजेवर. हय पक्षाच्या संदर्भान जे कितें गजाली ह्यो ज्यो वायट घडटल्यो ताका हांव योग्य वेळाचेर म्हणजे त्या वेळाचेर ताका हांव उत्तर दितां आनी बाबू कडेनय उलयलां, प्रवीणा कडेनय उलयलां आनी तांकां सांगतना हें अशें जावपाक जायना हाच्या संदर्भान परत ताकिदी दिल्ली आसा. कारण ताजो इमेज पक्षाची इमेज हें जाता. तुमी हरशीं जनरली बेश्टेच म्हणजे आरोप करपाक एकमेकाचेर आरोप करप आनी तातूंत भितर मागीर तिसऱ्याकच चान्स बाबा हो तें करता आनी तो तें करता अशें जाता आनी ताजो पार्टीचेर इफेक्ट जावपाक जायना. तुमचो बिहेवियर जो पळय आसा कंडक्ट जो तुमचो ह्या भारतीय जनता पार्टीन आसा तो सगळो विचाराधीन घेतलो गेलो वतलो एकूण जेन्ना मागीर निवडणूक येतली तेन्ना. कित्याक सर हितून ड्रग्सांचेर विशयाचेर उलयलेलो आसा ते. म्हणून ताका समज दितना तेंच सांगलें न्ही, तुका जर खबर आसा तूं वच पुलिसा कडेन आनी कंप्लेन दी न्ही. तुमी हाचेर चौपालाचेर चौपाटीचेर अशें येवन कित्याक अशें स्टेटमेंट करप कळ्ळें न्ही. हें ल्हान भुरग्यां भशेन मरे म्हणजे तूं फटींग, तूं चोर, तूं एक गाळ घालता XYZ पण एक्चुली तो गाळ घालता ती पळय न्ही एक्चुली तो उलटो जो मनीस आसता न्ही तो तसो आसना कळ्ळें न्ही. पण ते झगडटाना विशय येता पण ताजो खरोखरच म्हणजे लोकांक दिसता मागीर तो उलोवपाक जाय म्हणून ताका पार्टेक खूब डॅमेज जाता अशें जावं नये त्या खातीर तांकां दोगांयची म्हणजे बाबूक तर सगळें सांगलाच आनी हांव की तुमी ताच्या तोंडाक लागून कांय बरोबर न्ही गजाली ह्यो एकमेकाचेर तुमी हें लागनाका कारण तो प्लॅटफॉर्म न्ही. तुमी कितें आसा पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर या मुख्यमंत्र्याक सांगात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.